सुरवातीक आमी गीत घेवया A3 पेज नंबर 2 A3 पानांचो अंक 2 आमी भुरगीं सुपुरली. आमी भुरगीं सुपुरली, जेजू आमचो मोग करता, आमचेर तो हातो पडता, आमकां वेंगीन तो घेता. जेजू आमच्या तुजे सोंशे धांवून धांवून आमी येता. तुझे बेसा आमकां मागता, तुझे वेंगेत आमी लिपता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावी. आमेन. आमच्या देवा बापाचो मोग, जेजूची शांती आणि पवित्र आत्म्याची कृपा तुमचे सवे आसूं. आणि तुमच्या आत्म्याचो वेग आसूं. मोगाच्या यात्रेकानो, आमी सोगलीं इमावसाची वाट सांगाती चलता. दूख खोंत, निराशीपण, पिडा कोश्ट सगळे सांगाता घेवन आमी वाट चलता. देखून ह्या पास्कांच्या तिसऱ्या आयताराक आमी हो विशय विंचला. उंड्याचे मोडणेंत आनी देवाच्या उतरांत आमचीं काळजां लासून बोरवांसो जावया. देवाचें उतर आमचें काळीज भितरल्या भितर उलपायता. उलपायलोलें काळीज नव्यान नवसरता आनी नवसरलोल्या काळजाक उंड्याचे मोडणेक राजी करता. दर एक पवित्र मिसाची भेट म्हणगे इमावसाची वाट, जंय जेजू आमचे बाराबर चलता, आमचे लागीं आपल्या उतरांतल्यान उलयता आनी शेकी उंड्याचे मोडणेंत आपणाकूच मोडून वांडटा. तर ह्या इमावसाच्या समारंभाक बोरवाश्यान चलुया, बोरवाश्यान आयकुया आनी बोरवासो जागोवया. देवा मुखार आमी सगळीं पातकी आमची पातकां आतां आमी वळखून घेवया. काळजान ताण दूख धरतल्यांक बक्षणे दिवच्याक तुका बापान धाडला सोम्या काकुळकर. सोम्या काकुळत कर. तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय क्रिस्ता काकुळत कर. क्रिस्ता काकुळत कर. आमचे खातीर विनंती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय सोम्या काकुळत कर. सोम्या काकुळत कर. सर पदवेदार देव आमची काकुळत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावो. आमेन. महिमा देवाक स्वर्गी आनी शांती बऱ्या मनाच्या मनशा संवसारी. सर्वेस्परा देवा स्वर्गीच्या राया, सर्वोत्विदा देवा बापा, आमी तुका वाकांटा, आमी तुझी स्तुती करता, आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका महिमा दिता. तुझ्या तर वैभवापासून आमी तुका दिन वाजता. सोम्या एकल्याच सोमीत पुता, जेजू क्रिस्त
पुता तू संसाराचे पाप काटाय आमची काकलूत कर तू संसाराचे पाप काटाय आमचे मागणे ऐकून घे तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमची काकलूत कर कित्याक पवित्र आत्म्या संगती देवा बापाची मोहिमे जेसू Krista eklots to povit eklots to sami eklots to porvato Amen. मागूया. सर्वेस्परा देवा, आत्म्यांच्या तरणाटपणान नवी जाल्ली तुजी परजा सदांकाल संतोशी उरूं हे परी आपणायलेल्या भुरग्यांची वडवीक नव्यान जोडलेले खातीर आतां संतोसता ती खरेपणी मेळटल्या बरवसाच्या आनंदान पुनर्जीवनपणाच्या दिसा खात्रेकून रावो आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुझे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणा Amen. धर्मदूतांच्या इतिहासावेलें वाचप पेद्रू त्या इकरां बरोबर उबो रावलो आनी व्हडल्यान असो उलयलो जुदेवानू आनी जेरुजाल्यांत वस्तेक आसलोल्यांनू हें जाणो जायात आनी हांव सांगतां तें चिंतान आयकात नाजारेताचो जेजू तुमचे मदें आसलो तेन्ना ताजे उदेशी देवान ओचोरयां आनी विस्मितां आनी कुणां केली आनी अशें तो आपणाक मनवलेलो मनीस म्हूण देवान दाखयली हें सगली खबर तुमी जाणात आपले थारायलेले येवजणे प्रमाणे सगलें आदीं फुडें जाणा जावन देवान जेजूक तुमचे आदीं केलो आनी समोट नासलेल्या मनशां उदेशी तुमी ताका कुर्सार लावन जिवेशी मारलो पूण मरणाच्या बानपासांतलो सोडून देवान ताका पुनर्जीवन केलो कित्याक मरणान ताका आपल्या चोपक्यांत दवरूंक केन्नाच घडो नसो आसलें तर ताजे विशीं दावीद अशें म्हणटा हांव सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरता तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटच हांव कधीच हालचो ना देखून म्हजें काळीज उलासता म्हजो आत्मो मुरगडटा म्हजी कूड पर्यां सवस्कायेन सूस जातली कित्याक तो म्हजो आत्मो नरकान सांचो नाय आनी तुजे विस्वासी भक्तांक फोंडान कुसूंक दिवचो नाय तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची बडटी भावां भयणीनू हें म्हजें तुमकां खात्रेन सांगूं येता की दावीद आमच्या परजापोती मेलो आनी ताका पुरलो आनी ताजी समाधी आयच्या दिसा पर्यान आमचे मदें आसा पूण प्रवादी जावन देवान आपणाक आपले संस्थेच्या एकल्याच आपल्या शिवसनार बसयतलो म्हूण
सोपूत घेवन उतर दिलें म्हूण तो जाणा आसलो. देखून ताणें अभिक्षिक्ताचें पुनर्जीवनपण आदी फुडेंच पळयलेलें आनी परगट केलें. देवान नरकांत सोडूंक ना तो होच. देवान फोंडान कुशीक दिवंक ना ती कूड हाचीच. हें जेजून देवान पुनर्जीवन केलो आनी आमी सगलीं ताच्या पुनर्जीवनपणाची गवाय. देवाच्या उजव्या हातान ताका आतां वयर उबारलेलो देखून बसायलेलो पवित्र आत्मो ताणें बापा कडलो घेयलो आनी आमचेर घालो. तुमी पळयतात आनी आयकतात तेंच. देवाचें उतरें. देवाचे वडकार. आमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्परा जिविताची वाट आमकां दाखय. जबाब. सर्वेस्परा जिविताची वाट आमकां दाखय. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येता. सर्वेस्पराक तुमी सांगतात, सायबा, तूंच म्हजी दोनग्रेस्तकाय, तुजे शिवाय आनी कांयच म्हाका ना. सर्वेस्पराक तूंच म्हजें दायज, तूंच म्हजें पात्र, म्हजें दाजोणें तुजे आदीं राखून दवरलां. जबाब. सर्वेस्परा जिविताची वाट म्हाका दाखय. सर्वेस्पर म्हाका बोध दिता. देखून हांव तुका दिनवासता. रातचो पर्यान म्हजें काळीज म्हाका शिकयता, बोध दिता. हांव सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरता. तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटूच हांव कधीच हालोना. जबाब. सर्वेस्परा जिविताची वाट आमकां दाखय. देखून म्हजें काळीज उलासता, म्हजो आत्मो मुरगडटा. म्हजी कूड पर्यान सवस्कायेन सूस जातली, कित्याक तो म्हजो आत्मो मेल्या मोदें सदांच नाय आनी तुज्या विस्वासी भक्तांक फोंडान उरूंक दिवचो नाय. जबाब. सर्वेस्परा जिविताची वाट आमकां दाखय. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय. तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची बोटी आनी तुज्या उजव्याक सासणाचें सूख. जबाब. सर्वेस्परा जिविताची वाट आमकां दाखय. भाग्यवंत पेद्रूचे पयले चिटी वेलें वाचप. प्रितीच्यानो, हुमको तुमको म्हणून पळय नासतना जण एकल्याच्या कोरण्या प्रमाणे जण एकल्याची नीत करता ताका तुमी बाप म्हणून उलो मारतात जाल्यार परदेसांत जियेतना चोत्राय धरून चलात. तुमी तुमच्या पुर्वजां कडची पोलक्या जिविताची चाल घेतलेली. ते चालींतली तुमकां सोडयल्यांत न्हय कसलेच विनाशी वस्तू वरवीं, न्हय म्हणून रुपया वा भांगारा वरवीं, बोगोर निश्कळूंक आनी खोताबीण मेंढऱ्याच्या मुणगे क्रिस्ताच्या अमोलीक रोगता वरवीं. संवसार रोसच्या आदीं ताची वळख आसली, पूण ह्या निमाण्या काळार तुमचे खातीर ताची वळख परगट केली. ताचे उद्देशी तुमी आतां देवाचेर भावार्थ दवरला. खरें म्हणल्यार ह्याच खातीर मुणगे तुमी देवाचेर भावार्थ आनी बोरवांसो दवरचे खातीर देवान ताका मरणांतलो पुनर्जिवंत करून मोहिमा दिली. देवाचें उतर हें. देवाचे वडपकार.
शुभ वर्तमाना खातीर उबी रावया. सुमिया जेजू पवित्र पुस्तकाचो अर्थ आमकां उगडून दी. तूं आमकां उलयताय तेन्ना आमच्या ओड्ड्यांत लासून दी आमचीं काळजां. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आणि तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. लुका पोरमोणे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोमया. जेजू पुनर्जिवंत जालो त्याच दिसा तांचे भितरले दोग जावन जेरुजालेतावन सुमार 11 किलोमीटर पयस आसलेल्या एमाउस नांवाच्या गांवांत वेताले. आनी हें सगलें घडलोलें ताची गजाल एकामेका लागीं ते करीत आसले. आनी अशें जालें ते एकामेका लागीं उलोवन विचार करता आसतना जेजू खूद लागीं सरून तांचे बरोबर चलूंक लागलो. पूण ताका वळखना जावंक तांच्या दोळ्यांचेर कितेंशें आयलोलें. तांणी म्हळें, एकामेका लागीं तुमी करतात त्यो गजाली कसल्यो? चिंतेस दुखेत तोंड करून ते थांबले. क्लेओफास नांवाच्या तांतले एकल्यान जाप दिवन म्हळें, जेरुजाल्यांत ह्या दिसांनी घडलां ताची खबर नासलोलो तूं एकलोच हांगा जात्रेकार काय? ह्या उतराक ताणें म्हळें, कसली खबर? तांणी म्हळें, नाजारेतकार जेजू विशीं घडलां ताची. देव आनी आख्खे पोरचे मुखार कोडण्यांनी तसो उतरांनी पदवेन बरलोलो प्रवादी तो आसलो. आमच्या मुखेल याज्ञिकांनी आनी वडिलांनी ताका मरणाचें फर्मण मारूंक धरून दिलो आनी खुर्सार किळायलो. इस्रायलाक सोडयतलो तो होच म्हूण आमी रावतल्यो. तितलेंच न्हय, ह्यो सगल्यो वस्तू घडल्यार आयज 3रो दीस जालो आनी आमचे भितरल्या थोड्या बायलांनी आमकां घाबरायले. उजवाडचे आदीं ताच्या फोंडाशी त्यो गेल्यो पूण ताची कूड तांकां मेळ्ळी ना. थंय आपणाक देवदूतूय दिश्टी पडले आनी तो जिवो आसा म्हूण सांगतात अशी परत येवन ताणें आमकां खबर दिली. देखून आमचे बरोबरचे कांय जाण फोंडाशी गेले आनी बायलांनी सांगलोलें तशेंच तांकांय मेळ्ळें. तो मात दिश्टी पडलो ना. तेन्ना ताणें तांकां म्हळें, कितले म्हूण गोळये आनी प्रवाद्यांनी सांगलोलें तितलेंय सत मानूंक जोड मोनाचे मनीस तुमी. क्रिस्तान हें सुसूंक आनी त्या वरवीं आपल्या वैभवान भितर सरूंक नाका आसलें काय? मागीर मोइजेसा आनी सगल्या प्रवाद्या मेरेन आपणाक लागता तितल्याय शास्त्रांचो अर्थ तांकां सांगूंक लागलो. इतले म्हणसर ते वेताले त्या गांवा लागीं पावले आनी ताणें आपूण फुडें वेता अशें करून दाखयलें. पूण तांणी परातून म्हळें, आमची शिराव सांज जाली आनी दीस दारीर पडचो जालो. आनी तो तांचे सांगाती रावूंक गेलो. तांचे सांगाता जेवणाक बसलो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो, देवाक दिन वासून तो मोडलो आनी तांकां दिलो. तेन्ना तांचे दोळे उगडले आनी तांणी ताका वळखलो, पूण तो तांच्या दोळ्या मुखावेलो नाच जालो. तेन्ना तांणी एकामेकाक म्हळें, तो वाटेर उलयतालो आनी पवित्र पुस्तकाचो अर्थ आमकां दितालो तेन्ना आमचे काळीज भितरल्या भितर लासताले न्हय? आनी त्याच वेळार उठून ते जेरुजाल्याक परत गेले आनी 11 जाण आनी तांच्या सांगाता एकटवलोली आसलीं ती तांकां मेळ्ळी आनी सांगलें, सोमी खरोच पुनर्जिवंत जाला आनी शिमावांक दिश्टी पडला. आनी ताणें वाटेर घडलोली खबर दिली आनी कशे भाशेन उंडो मोडटा आसतना आपणे ताका वळखलो
तें सांगलें. सोमयाचें शुभ वर्तमान. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. जेजूचे 12 आपोस्तल. हे 12 आपोस्तल सोडून जेजूक जायती हेरां शिसां आसलीं, दादले तशें अस्तुऱ्यो. आनी ह्या शिसां भितरले 2 दादले एमाऊस गांवचे जेजूच्या मरणा उपरांत सारकेच निराशी जाल्ले. शुक्रारा जेजूक कुर्सार खेळायलो आनी उपरांत ताची निर्जीव कूड फोंडांत दवरली. शेनवारा साबत कांय करूंक मेळना. आयतारा दिसा सांजेर ते पाटी आपल्या गांवांक वेताले आनी वेताना वाटेर जेजू तांचे मदेगांत येता, पूण तांकां ताची वळख मेळना. कित्याक मेळना? जेजू सांगता ते भोंवले. जेजूक तांणी पळयला कितले फावटी, तर वळख कित्याक मेळ्ळी ना? कित्याक जेजू जिवंत जातच ताची कूड वेगळी. तो जिवंत आसतना ताची कूड एक प्रकार आसली आनी तो जिवंत जातच ताची कूड सारकीच वेगळी, देखून तांकां ताची वळख मेळ्ळी ना. आनी ते दुखेस्त आसले. देखून जेजू तांकां विचारता, तुमी कितें उलयताले? आनी ते सांगतात जेरुजलेमांत कितें घडलें. तेन्ना जेजू तांकां सगळें पवित्र पुस्तकांत कितें बरयलेलें आसा तें सगळें तांकां सांगता. सांज जाली. ते जेजूक म्हणटात, तूं आतां आमचे सांगाता राव. आनी जेजू तांच्या घरांत भितर वेता आनी आमी आयकलें उडो मोडटना तांकां जेजूची वळख मेळ्ळी. आनी ते कितें करतात? तेन्नाच ते पाटी जेरुजल्याक वेतात. आतां जेरुजलेमांत थावन एमावसाक अंतर कितलें आसा? 11 किलोमीटर. 11 किलोमीटर ते चलून आयल्यात. आतां परत्यान पाटी 11 किलोमीटर ते वेतात आनी हेर शिसांक वचून ही खबर सांगतात. एमावसच्या 2 शिसांक जेजून उंडो मोडटना ताची वळख मेळ्ळी. तो तांचे कडेन उलयतना तांची काळजां भितरल्यान लासतालीं हें आमी आयच्या वांजेलांत आयकलें. आमकां जेजू खंय मेळटा काय? आमकां मेळूंक नाका. कित्याक जिवन जेजू फकत मुठभर लोकांचो न्हय, तो आख्ख्या संवसाराच्या लोकांचो आतां जाल्लो आसा. जर आमकां जिवन जेजू मेळना, जिवन जेजूच्या जिविताचो अणभव आमकां जायना, तर आमचें जिवीत सगळें पोकळ, कांयच ना. भायल्यान आमी जायत्यो गजाली करता, मिसाक वेता, सगळ्यो गजाली करता, पूण भितरल्यान कांयच अर्थ ना. नो मिनींग इन लायफ. मदर तेरेसाक दर दिसा जेजू मेळटालो, भेटतालो आनी जेजूचो अणभव जातालो. कशें तें सांगता. जेन्ना ती जिवंत आसतना एक भायल्या गांवचो पत्रकार, जर्नलिस्ट तिका मेळूंक आयलो आनी तिणें ताका आपलें आख्खें घर दाखयलें आनी थंयसर आसल्या पिडेस्तां कडेन सगळें व्हरून तिणें सगळें ताका दाखोवन सगळें सांगलें. तें जातच तो पत्रकार तिका म्हणालो, मदर, आख्खो संवसार जर कोणें म्हाका दिलो, हांव तूं करता तो वावर करचो ना. तेन्ना मदर तेरेसान ताका म्हणलें, हांवूय करची ना. ताणें म्हणलें, मदर तुवें कितें म्हणलें? हांवूय करची ना, पूण मदर तूं हो वावर करताय. तेन्ना तिणें जाप दिली, वय हांव करतां
कित्याक या दर एका मनशा थंय हांव जेजूक पळयतां. मदर तेरेसाक जेजू खंय दिसलो इगोर्जेन? ना, तिका जेजू मेळ्ळो दर एका मनशा सवय. जर मदर तेरेसाक जर दर एका मनशा सवय जेजू मेळटा, आमकां कित्याक मेळना? आमकांय मेळूंक जाय. घडी जेजू तांकां बसलोलो आसत आमच्या कुशीन, आमकां ताची वळख मेळटा? मेळना. कित्याक आमचे तकलेन जेजू विशीं दुसरें चित्र आसा. एमावसचे ते 2 जण वाटेर चलून येतना तांकां जेजूची वळख कित्याक मेळ्ळी ना? तांचे तकलेंत आनी हेर आपोस्तलांचे तकलेंत कितें आसलें? जेजू जिवंत जातलो हें आसलें? ना ना. जेजून जरी सांगलोलें तरी तें तांचे तकलेन गेलें ना. ती सगळे संवसारी चिंतपाचे आसले. तांचे तकलेन कितें आसलें? जेजू आतां एक दीस ह्या रोमकारांक धांवडायतलो आनी तो राजा जातलो आनी ताच्या राज्यांत आमी मागीर मंत्री, खासदार, आमदार, पंच, सरपंच आनी कोण 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 जातले ह्या चिंतपान ते आसले. अधिकार आमकां मेळटलो. पूण तें कांयच जालें ना. जेजू कुर्सार मेलो आनी तांकां दिसलें आतां बेश्टे आमी वेळ वगडायलो ह्या मनशा फाटल्यान. देखून ते निराशी जाल्ले. पूण एक फावटी तांकां जेजूच्या दर्शनाचो अणभव जालो, तांचें जिवीत बदल्लें. आमचें जिवीत बदलूंक जाय. देव आमकांय भेटता, दर एका मनशाक देव भेटता. पूण फकत आमची काळजां मनां उक्तीं दवरूंक जाय. पाद्री जावचे पयलीं दर एका सुटयेंत हांव बेळगांव DSCच्या आमच्या जेद्वितांच्या मिसांव ठाण्यांनी वेतालो आनी थंय रावतालो. त्या मिसांव ठाण्यांक कितलींशीं सबस्टेशन, कांय कडेन कोपेलां आसात, कांय कडेन कोपेलां ना. कोपेलां आसल्यार हांव कोपेलांत रावतालो आनी कोपेल ना लोकां सांगात रावतालो. कांय कडेन वॉशरूम फेसिलिटी तसलें कांय ना. लोक कसो वेता तशें म्हाकाय वेचें पडटालें. हलकर्णी मिसावांच्या पाटणे म्हणल्या गांवांत एक फावटी हांव पावलो आनी थंय एक कोपेल आसा. कोपेलांत रावतलो. जेवण सगळें लोक हाडटालो, सादें जेवण, भाजयेचें, मांस मासली तसलें कांय ना. तांणी कितें दिलें तें हांव खावन रावतालो. तांकां दोतोन शिकयतालो, तांकां गायनां शिकयतालो, मिसाची हें सगळें. आनी सांजेचें हांव एक घरांत वचून ते फामिली वांगडा तेर्स म्हणटालो. एके सांजेर सुमार 7 वरांचेर हांव एके फामिलीन गेलो. थंय अस्तुरी आनी तिची धाकटी धाकटी भुरगीं. तिणें म्हाका बसूंक सांगलें आनी म्हणलें, फादर म्हजो घरकार येतोच, आमी तेर्स म्हणुया. हांवें म्हणलें बरें. हांव बसलो. तिचो घरकार आयलोच ना. ती भितर वता भायर येता आनी म्हाका म्हणटा, फादर तो येवंक ना, घडये खंय कोप मारूंक गेला आसतलो, आमी तेर्स म्हणुया म्हणलें. हांवें म्हणलें आमी म्हणुया. मागीर म्हाका दिसलें ती भितर रांदता. आतां तेर्स करूंक गेल्यार ती कशी रांदतली? त्या धाकट्या धाकट्या भुरग्यांक मागीर जेवण करूं नाका. हांवें तिका म्हणलें, बाय आमी थंय कुजनांत तेर्स म्हणुया. तिणें म्हणलें, आं फादर बरें जातलें, कित्याक जाणा म्हाका भुरग्यां खातीर भाकऱ्यो करूंक जाय, आमी करुया तेर्स. बरें. थंय बसूंक कदेल आनी तसलें कांय ना, सकयल बसचें पडटा. सकयल बसलो आनी तेर्साक सुरवात केली. पूण म्हजें सगळें लक्ष तेर्साचेर न्हय, ते अस्तुरेचेर. कित्याक ती एका वाटेन भाकऱ्यो भाजता आनी एका वाटेन जेमेवपी भुरग्यांक उठयता, तेर्स म्हणा म्हणटा आनी तेर्सूय म्हणटा. आनी म्हज्या मतींत हांव तिची झडती करूंक पडलो. कसलो तेर्स म्हणटा काय ही? आं, कामूय करता, भुरग्यांकय उठयता आनी तेर्सूय म्हणटा अशें. पूण तिच्या तोंडार म्हाका
एक झळक दिसली. ती जरी भाकऱ्यो भाजताली, भुरग्यांक मातशी जागयताली, तिचें काळीज जेजू सवें आसलें. आनी त्या दिसा हांव बदल्लो. कोणाची नीत करपाची हांवें सोडून दिली. कित्याक हांव जरी तेर्स करतलो, म्हजें मन तेर्साचेर नासलें. तिची झडती करूंक हांव बसलोलो थंय नितीदार कसो. आनी ती काम करतना तिचें काळीज देवा सवें आसलें. म्हणजे तिका ते रान्नी कडेन त्या लांकडां वापरून भाकरी भाजतना देवाचो अणभव जालो. म्हाका तो जालो ना. म्हणटच ज्या जाग्यार आमी रावता, जे सुवातेर आमी काम करता, थंय आमकां देवाचो अणभव जावंक जाय. हाच्या आदीं हांवें तुमकां सांगलें आसा, म्हज्या आवयक देवाचो अणभव जातालो. थंय रान्नी कडेन लांकडां वापरून जेवण रांदतना तिका देवाचो अणभव जातालो. आनी म्हज्या बापायक बायबल घेवन बायबल वाचतना देवाचो अणभव जातालो. देवाचो अणभव आमकां केन्ना जायत, खंय जायत, कसो जायत सांगूंक जायना, पूण तो जावंक जाय. तो जालो जाल्यार आमचें जिवीत बदलता. आतां हांवूय मदर तेरेसा भशेन शिकलां. दर एका मनशा थंय हांव जेजूक पळयतां. देखून म्हाका तांचो राग येना. कितें सांगूंक जाय सांगता, पूण राग ना, नसायतरी ना, कितें त्या मनशा विशीं वांकडे ना, कांय ना. कित्याक जेजूक आमी जर पळोवंक शिकलीं मनशां थंय, आमचें जिवीत बदलता. तर आज आमी गोवांजेल आयकलां. दर एका मनशा थंय आमी जेजूक पळोवंक शिकुया. आनी जेजूक पळोवंक जी कृपा आमकां जाय, जें बळ आमकां जाय, तें आमी जिवन जेजू लागीं मागूं. दया करून उबी रावात. आमचो भावार्थ उचारून आमी म्हणुया. सतमंता देवाक, सर पदवेदार बापाक, सर्ग आनी पिर्तुमेच्या रचणाराक, आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्यांक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भी सांबावलो, आंकवार मरे थावन जल्मालो, पोन्स खाल ताणें कस सोंसले, ताका कुर्सार जडलो, तो मेलो आनी ताका केपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जालो, सर्गार चडलो, सर पदवेदारा देवा बापाच्या उजव्या बसला, थंय तान जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतालो. सतमंता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पतकांचें बक्षाणें, कुडीचें पुनर्जीवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. जिवन जाल्ल्या जेजू मुखार आमची मागणी आतां आमी दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी पासत मागुया. देवाच्या उतराचो 5वो चोरू उतराचे मोडणी आनी पोरम संस्कारा वरवीं दिवंक बापा लागीं मागुया. आमच्या सरकारी सेवकां पासत मागुया. आपल्या हातांत घेतलोली जबाबदारी निस्वार्थीपणान पाळून सोमेस्त देशांच्या नागरिकांक ताचे होग जियेवंक बळ करूंक बापा लागीं मागुया. आमची मागणी आयकून घे बाबा. वायट वेसणांक लागून जिविताची वाट चुकलोल्यां पासत मागुया. पुनर्जीवन जेजू दिता ती कुशालकाय उंड्याचे मोडणे वरवीं अनुभवूंक आनी भोगूंक तांकां मोनाचो उजवाड दी म्हूण बापा लागीं मागुया. आमची मागणी आयकून घे बाबा. पिडेवंतां पासत मागुया. आमच्या गांवांत जायतीं पिडेवंतां आसात जीं हॉस्पिटलांनी
आनी गोरांनी कुडी मोनाची पिडा भोगतात. पुनर्जीवन जेजूची पेकोवणी तांकां फावो कर म्हूण बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. मोगाळा बापा, तुज्या पुता जेजून तुजी भक्ती आनी मनशांची प्रिती करूंक आमकां आज्ञा दिली. दर एका मनशा थंय आमी तुजें रुपणें पळोवंक आनी तांची खरी बरी सेवा करूंक तूं आमकां कृपा आनी बोळ दी. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. दाना तोयरे वेळार आमी गीत घेवया. C15 पेज नंबर 34, C15 पानांचो अंक 30 आनी 4. देवा उतर आमी घेतला. देवा उतर आमी घेतला, ताका आमी सोबाब दिला, सोबाब सांगदी जिविताचो मोगान केले निटोळेचो बापा तुजे उतर म्हाका मोगान तुका जिवीत मोगता बापा तुजे उतर म्हाका मोगान तुका जिवीत मोगता. म्हज्या भाव भयणीनो, आमचें बलिदान सर पदवेदरा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा संतोषान भरलेले पवित्र सभेची दानां मानून घे आनी जशें येदो व्हड संतोश भोगूंक तुवें तिका फावो केलें तशें निरंतरी संतोशाचो फळ तिका फावो कर म्हूण मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. तुमची काळजां उबारात. आमी ती सर्वेस्पराताय वारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा सरुकाळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. वो कायदो निथीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदेक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मैमेची अदीक वर्त्या भजन आमी किर्ती करची. कित्याक क्रिस्त जालो आमची पासकांची बली. सासणांच्या जिविताक जल्मलली उजवाडाची भुरगीं ताणें आमकां केली आनी बावार्थ्यांक सर्गेची दारां उगडली. ताच्या मरणांतली आमकां सोडवण फावो जाता आनी ताच्या पुनर्जीवनपणा वरवीं सगळ्यांक नवें जिवीत उपजता. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार सगळो लोक सगळो संवसार उलासता तुजे मुखार. तशें सर्गींच्यो सर पदव्यो आनी देवदूतांचो दळबार तुजे वाखाणेचें गीत सांगातान थांबनासतना गायता. Sorbe sporace
सर्वेस्परा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. देखून दवा परी तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दानां पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कश्ट मरण सोसूंक आप कुशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो. म्हणून हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका दिन वाचून ती आपल्या शिसांक दिली. म्हणून तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्तां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूढ. सोम्या आमी होंडो खाता आनी एकाशींतले बियेता तितले पावटी तो परत येसो ताशें मरण पडकोटा. देखून सर्वेस्परा सोम्या जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. क्रिस्ताचे कुडींत आनी रक्तांत वांटो घेतल्या आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतिकायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी लियो आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी फेराव आनी सिमियाव आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या संस्काडणी घेतलोले बरोबर तिका प्रिती मोगान सुपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या बरवाशान अंथरून गेल्यान त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणीचोय उगडास कर. आनी तुजे काकलुतीन अंतरलेल्या समेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची काकलूत कर म्हूण आमी मागता. अशें बागयोन तांकवार मारये देवाचे माई सांगाती, बागयोन जुजे तिचो पोती, बागयोन धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या सांतां भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी. आनी तांचे सांगात तुका वाखाणूंक आनी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताच्या संगता आनी ताचे थाय पवित्र आत्म्यांच्या एकवटान देवा सर पदवेदार बापा सरमान आनी महिमा तुका सासनाच्या सासना. दर एका मनशा थंय जेजूक पळोवंक आनी जेजूचो अणभव घेवंक आमकां देवाचे कृपेची गरज आसा. ती कृपा आमकां लाभूंक जेजून शिकयलोले मागणें आतां आमी भक्तीपणान म्हणुया. आमच्या बाप्पा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमचीं पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक
आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बरवशान अत्रेक केल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पथकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुशीच सासणाच्या सासणाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक. आमेन. जिवन जाल्ल्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची शांती सदां खाल तुमचे सवे आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. क्रिस्ताची शांती. देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना पूण एकूतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणांच्या जिविताक सांबाळू. आमेन. क्रिस प्रसादा वेळार आमी गीत घेवया. D32 पेज नंबर 64 D 30 पानांचो अंक 60 4 मोगा वांटप. Bukik lagun, bidik lagun, baboin rota, dukit budon, solyami, sosar pulong, duka
देवली पेटो कोणशी वंताक पांघरूंक नेसूंक बोरबाशाची देवली पेटो. उंडो मोडटा आसतना शिसांनी सोम्या जेजूक वळखलो. हालेलुया. मागुया. क्रिस्तान कश्ट सोसूंक जाय आसले आनी तिसऱ्या दिसा तो मेल्ल्यांतलो जिवंत जावंक जाय आसलो आनी ताच्या नांवान मन परतोणें आनी पातकांचें बोगसणें सगळ्या परजांक परगट जावंक जाय आसलें. हालेलुया. सगळीं मातशीं बसात. हांव दिनवासता आमच्या दोन फादरींक हांगसर, फादर प्रताप नायक आनी फादर क्लेटन फर्नांडीस. फादर क्लेटन कापुचीन पाद्री जे रोमांक 16 वर्सां तरी जालीं ते वावुरतात आनी आतां ते हे भाशेन बजिलिका आसा, थिचुरी सायबणमायचें बजिलिका आसा, लोरेटो बजिलिकान ते वावुरतात. थिंचूच ते म्हाका सांगतात आमचो गोंयचो साहेब 3 पाटी तरी आयलेलो आसा आनी थिचूर एक कपेलूय आसा जें ताचे पासत भेटयल्लें आसा. तर आमी ताका देव बरें करूं म्हणटा आनी ताचे पासत आमी मागता म्हणून ताका हें आश्वासन आमी दिता. त्याच बरोबर हांव देव बरें करूं म्हणटा आमचे सगळ्या आमचे बरोबर वावुरतल्यांक, आमचे सांकिस्तांव, आमचे वॉलंटियर्स, आमचो कॉयर, मिडियाचो वावर करतात, वाचपाक करतात, कलेक्शन घेतात, हेर आमकां भायल्यान मदत करतात, तुमकां सगळ्यांक आनी जीं कोण आमच्या मिसान आख्ख्या संवसारांत वांटो घेतात तांकां सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. मिसां आमची आयताराची 4, 6, 7, 8 आमचे भाशेन आनी 9, 15 मीस इंग्लीश भाशेन. हेरा दिसांनी सोमवार ते सोनवार 3 मिसां, 6 आनी 7 आमचे भाशेन, 8 मीस इंग्लीश भाशेन. दर म्हयन्याचे 6 तारखेर सायबाच्या कपेलान हे सायडीन गेली म्हणटच गांधी सकल मागीर पेट्रोल पंप मेळटा, ताचे फुडें मातशें दावे वाटेन पळयशें जाल्यार एक सुपुल्लें कपेल आसा, थंयसर बांय कडेन म्हणटात. बावार्थान लोक थंयसर येतात आनी ताका लागून खूब मिलाग्री तांच्या जिवितान घडटात. 9 वरांचेर आमी पवित्र पुस्तकाचेर आदारलेलो त्योस घेता, थोडो नियाळ करता, त्या उपरांत मागीर मीस येता 10. ह्या त्या 23 वेर आमचे बरोबर वावुरतले आसलेले हांगसर आमचे वांगडी रोहिणी डायस जे 3 वर्सां तिका बोत्तात मेळिल्ल्याक, तर हांगसर 8 वरांचेर तिचे मीस आसतले. सगळी आमचे कडेन तेल आसा जें आमच्या नाल्लांचें आमी काडलेलें आसा, तर तुमच्यान सायडीन थंयसर घेवंक जाता. देव बरें करूं. सगळीं उबी रावन आशिर्वाद घेयात. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. देवाचें बेसांव जोडूंक तुमची मान बागयात. सर्वेस्परा देवान आपल्या एकल्याच जनीत पुताच्या पुनर्जीवनपणा वरवीं तुमकां सोडवण दिली आनी आपलीं भुरगीं केलीं. आपलें बेसांव तुमकां दिवन तो तुमचीं काळजां संतोशान भरूं आमेन. आनी ताणें जोडलेले सोडवणे वरवीं निरंतर सुटकेचें देणें तुमकां मेळ्ळें. ताच्या उदारपणान अमर जिविताचें दायज तुमकां मेळूं आमेन. आनी भावार्था वरवीं पवित्र स्नानांत
तुमचे सवे तुमी पुनर्जीवन जाल्यांत आतां तुमचें जिवीत नवें आनी पवित्र जावं आनी सर्गींच्या माय देसांत तुमी पावूं आमेन. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमकां बेसांव दिवं राखूं आनी सांबाळूं आमेन. दर एका मनशा थंय आमी जेजूक पळोवंक जेजूचे शांतीन आतां तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार. तुमकां समेस्तांक देव बरो दीस दिवं. तुमकांय देव कृपा दिवं. शेवटाक आमी गीत घेवया K8 पेज नंबर 142 K8 पानांचो अंक 140 आनी 2 ओमोर ओनोंद जिविताक. Omor onon jivita kali samche atreta nirontor bagi jine mornatle obsonieta nirontor bagi jine mornatle obsonieta. Check. Check.